रिव्ह्यू हाल्ली मी रिव्ह्यू बरे भशेन जाला. डेट्स रिव्ह्यू केल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक सगळ्यांक कशें काम चल्लां कितें काम तें पळयलां. काम चालू आहा. आज जो आता पाऊस पडला तर त्यान कितें इफेक्ट आहा कशें कितें तें फुडली प्रोसेस कामा बद्दल थोडो इफेक्ट आशिल्लो. पावस पडला त्या दिसा काम करूंक मेळना, दुसऱ्या दिसा काम करूंक मेळना. वॉटर टेबल्स हाय आसा, मॅनहोल सगळे फ्लडेड आसा. सो एक 2-3 दीस फाटीं पोस्टपोन केल्या ना डेट कांय पोस्टपोन करूंक ना. आमी शिफ्ट वाडोवपाचें केलां, पंप सुबेज घाल्या. तिकेट वाडोवपाचें आनी चान्स ना आनी डेट वाडोवपाक. ट्रायंग आवर बेस्ट टू कंप्लीट इट. नॉट रियली. स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेचेर बरी चर्चा जाली आनी म्हाका दिसता स्टॉर्म वॉटर ड्रेन कनेक्शनां जी करपाक जाय ती आमकां ह्या पावसान कळिल्ली आसा. सो वी हॅव अंडरस्टूड वेर आवर फोकस शूड लाय and we are focused on clearing these bottlenecks at various intersections of drains and roads. So our focus from today will be on that. Of course the road pavements will go on, but renewed stress is being given on connecting drains.